तारखेक कोऑर्डिनेशन कमिटीची मीटिंग आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो त्यांच्यानी घेतलेली. त्या मिटिंगेक कदंबाचे अधिकारी असले, वाहतूक खात्याचे अधिकारी उपस्थितीत असले आणि आम्ही प्रामुख्यान पणजे स्मार्ट सिटी आणि म्हापसा बस स्टँडाची जी दैनंदिन परिस्थिती जाल्या ती सगळी मांडलेली आणि म्हापसा बस स्टँडा वरसून जे बसी सुटता थंयसर कसो वाद जाता कदंबा आणि प्रायव्हेटा भितर हे सगळे मुद्दे आम्ही मांडलेले. त्याप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो यांच्यानी MD कदंबा जे आहा तांकां डायरेक्शन दिल्ले की हांगासर विजीट करपाचें म्हापसा बस स्टँड आणि कितें आहा ते इमिजिएटली सोल्युशन काडचें. कित्याक लागून की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव करपाचें सरकाराचें एक जे धोरण आसा आणि पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणजे तो पब्लीक ट्रान्सपोर्टूय एक जाता आणि आमचे प्रायव्हेट ऑपरेटर जे आहा ते आमी पोट भरता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बऱ्या भशेन चलोवन. तेका लागून आयज ही मिटींग हांगासर दवरली म्हणजे इन्स्पेक्शन दवरलेले बस स्टँडाचेर. तेचेर आमचो प्रस्ताव कितें आसलो की जो बूथ आहा थंयसर जो म्हापशा पणजे शटल सर्वीस चलता ती 5 परमिटां आसा कदंबाक. तेन्ना आमी तांकां कितें सांगलेलें की तुमच्यो 5 गाडयो आणि आमच्यो जवळ जवळ 28 गाडयो ज्यो म्हापसा पणजे एक्सप्रेस म्हणजे जवळ जवळ त्यो शटल सर्विसाचेर चलता त्यो एकोमोडेट करच्यो गाडयो आणि कदंबाच्या बुथा वरसून हांगरसून सोडच्यो आणि पणजे तश्योच क्यू सिस्टमीन त्यो चालू करच्यो की लोकांक तेजो फायदो जावपाक जावो म्हणून. कारण कितें जाता तेवटेन कदंबाच्या स्कुलाक चलता त्यो गाडयो किंवा आनीक खंयच्यो आसता त्यो हाडून लायल्या उपरांत आमचे आनी तेंचे क्लॅशीस जाता. तेका लागून ते अवॉइड करपाक आनी खंय तरी पब्लीक ट्रान्सपोर्टान इम्प्रुवमेंट येवपाक हो आमी तांकां प्रस्ताव दवरलेलो. तो आमी सगळे आतां थंय इन्स्पेक्शन करून मान्य केला. मागीर ज्यो एन रूट बसी आसतल्यो पळय ज्यो वाळपयच्यान येता किंवा मोरजेच्यान येता, नॉर्थाच्यान खंयच्यानूय येता, पेडणेच्यान येता, त्यो बसी काडपाक हांगरसून ही गेट मातशी करून हांगरल्या नावट्यो वयतल्यो जणू की त्या स्पॉटार त्यो येवच्यो ना आनी थंयसर जी किजिलां जाता ती अवॉइड जातली थंयसर. अशा तरेन हे पयले आतां तत्वता म्हणजे प्रायोरिटी जर हे ठरलेले आसा आणि टार्गेट दवरला तर 1 तारीख पर्यंत हे सगळे सुदारणा करपाक आणि तितून हे एक्झिट पॉयंट आहा आणि भितर सरपाचो जो पॉयंट आहा पळय आउट एंड इन त्या दोनूय पॉयंटाचेर ते रस्ते बी सगळे जे पळय वाट लागल्या रस्त्यांची ते आतां आमी स्वता तांकां दाखयला तेंच्या दोळ्यांनी. तेंच्यांनी पळयला की तेंच्यो गाडयो कश्यो थंयसर त्रास जाता तेन्ना ते सुदारणा करपाचे तांकां निर्देश दिल्लेले आहा. अशा रितीन जे इन्स्पेक्शन आहा पळय ते जाल्ले आसा. आमी समाधानी आहा आणि पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव करपाक फुडें कितें तरी बरें जावचें आणि बरे भाशेन फुडें वयचें अशी आमची मागणी आहा. तुमकां कितें विचारपाचें आसलें? इन्स्पेक्शन आयज जालें, इम्प्लिमेंटेशन कामाचें केन्नाच्यान जातलें? 1 तारखेचे आतां टार्गेट दवरला. 1 तारखे पयलीं तेंच्यांनी आतां सांगला ऑफिसरांक आमचे बसी कितले जाण पळय तयार आसा शटल चलोवपाक. कित्याक आमचे थोडे मदले टायमींग जे आहा ते खंय खंय आहा कोणाक मोरजे आहा, कोणाक आनीक खंयसर आहा, ते कितले पर्यंत तयार जातले पळय ते सगळे फायनल करून ती म्हणून सांगला नंबर ऑफ बसीस आमच्यो कितल्यो तेंच्यो 5 परमिटां त्यो फक्त चलतल्यो मागीर म्हापसा पणजे शटल सर्विसा. आणि एक एक करून जी बाकीचे सुदारणा करपाक जाय ते आमी हातीन घेतले. हांगा जे कोऑर्डिनेशन कमिटी पळय गव्हर्नमेंटान केल्या ती चालीक लागलेली आहा. आणि एक समाधान कितें आहा की एक्च्युअली हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आसतना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर स्वता लक्ष घालून मिटिंगो घेता हे आमकां समाधान आहा. म्हाका दिसता पळय कितें आसा न्हू म्हाज्या तरी 2005 जेन्ना हांवें ऑल गोवा प्रायव्हेट बस ओनर एसोसिएशन स्टार्ट केल्ले आणि जेन्ना जेन्ना आमी हे इन्स्पेक्शन मागताले तेन्ना आमच्या वांगडा जॉयंट इन्स्पेक्शन RTO किंवा कदंबा केन्नाच जावपाक नासले, केन्नाच जावंक नासले आयज पर्यंत. हे फर्स्ट टायम म्हाका हिस्ट्रीन म्हटल्यार जाता हे फर्स्ट टायम आयज इन्स्पेक्शन जाला आमच्या वांगडा आणि जे सजेशन दिल्या पळय ते सगळे आयकून घेतल्या, मान्य जाल्या. मेन म्हणजे कितें मान्य जावपाक जाय ते मान्य जाल्या आणि तेंच्यांनी ते आपले हातीन घेवपाचे सगळे निर्देश दिले. कित्याक सगळे ऑफिसर आसले ते बेश्टे काय टायमपास करपाक येवन आसले. MD वांगडा सगळे बाकीचे ऑफिसर कोण कोण इन्चार्ज आहा तांकांय तेंच्यांनी हाडलेले.